नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या 10 AM बुलेटिनान येवकार. हांव संजना हंजनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत पावसाची धुमशाणां सुरूच. उटंगराच्या पावसाक लागून जायते कडेन हुमटून पडली झाडां. आयज फाल्यां पडूं येता गोग्यांनी पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. केरये खांडेपार महामार्गाच्या कामाक लागून शेतकारांच्या शेतांत चिखल, पीक आनी जमनींचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण. शेतांतली माती आनी रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हूण शेतकार तुकाराम गावडेची मागणी. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार. उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून केरये खांडेपार वाठारांतलो सर्व्हिस रोड खचलो जाल्यार सुरावली वाठारांतलो रस्तो गेलो व्हांवन. उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वणटीचो कोसळ्ळो. मोठो भाग. संबंदीत प्रशासनान घालचें लक्ष थळाव्यांची मागणी. गोंयच्या पारंपारीक मिठागरांक पुनर्जिवीत करपा खातीर सरकाराचो आसतलो यत्न. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांखळे जैवविविधताय दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत केलें उलोवप. केरये खांडेपार अपघातान जखमी जाल्ल्या 23 वर्साच्या सुनील वदाराक जीएमसींत उपचार घेतना मरण. 11 मेक डिवायडराक धपको दिल्ल्यान घडिल्लो अपघात. आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत पावसाचो सांवार सुरूच आसा. फाटले 2 दीस जाले वादळी वाऱ्या सयत उटंगराचो पावस चडटा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां आडवी जाल्या. कांय वाठारांत जाल्यार लोकांच्या घरांनी उदक भरिल्लें. कांय कडेन लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जाल्लें. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणूय सतर्क आसा. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत उटंगराच्या पावसान धुमशणां घातल्या. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी पडझड जाल्या. लोकांच्या घरांचेर तशेंच रस्त्यार झाडां पडलीं. कांय कडेन लायटीच्या खांब्याचेर झाडां पडून बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच कांय कडेन संरक्षण वणटी कोसळ्ळ्या. कांय कडेन शेतांनी उदक भरून शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगराचो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 27 तारखेमेरेन पावसाचो नेट आसतलो. आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण सज्ज आसा. वाळपे भागात सध्या जोरदार पावस सुरू आसा आणि या पावसा खातीर जनजीवन आसा हे विस्कळीत झालेले आसा. 3 दीस जाले पावस सुरू आसलो. मात आज सकाळच्यान पावसाचो जोर आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणात आसा. आतांच कांय वेळा पयलीं जोरदार पावस आणि वारे येवन कांय जाग्यार झाडांची पडझड सुद्धा झालेली आसा. मुख्य म्हणटा ते जे प्री मॉन्सून जी कामां आसली ह्या पावसा खातीर तांकां सगळी रेंगाळलेली आसा. आवाज करा आम्ही ओके. आणि तुमकां कितें दुखापत बीन कितें जालें? लागल्या रे सगळे. ओके. मागीर तुमी फायर ब्रिगेडीक कळयलें?
वारा आयली रातचो भरपूर त्या वाऱ्या लोटाचे मूळ बी वयर आशिल्ले. मूळ सकल आशिल्ले म्हणून प्रॉब्लेम जाता. आतां तुमगे घरा डॅमेज कितें जालें? डेमेज मातशे सज्जे बिजे पडले मातसो मोडले म्हाका मातशे वयर ते हे काडटा पळय दुरी गांठे काडटा वयर तेय मातशें मोडला. काय सुमार जालें? हे रातचे अडेजच मोडले. तुम्ही काय आसना ते फक्त काम चालू ना आसता. काम चालू आसना पूण कोणा कितें जाला बी ना तशें ना तशें काय फक्त डॅमेज जालें. डॅमेज जाला. आणि म्हजो व्हाड हो या व्हाडा भितर हितेशान ओल्ड घर आपलें मोडून नवेंच घर बांदप करीत चालू आशिल्लें तेन्ना राती 2:30 वरांचेर हेवी सायक्लोन जाल्ल्या कारणान व्हड पिंपळाचें झाड ते घराचेर पडलें आनी घराचें खूब लुकसाण जाले कडेन तेजो एक सज्जा सगळी मोडत पडले कडेन आसा. आतां ते घरा वयले काडपाक ताका बरो हे आसा खर्च आसा नंतर सरकारान खर्च दिवचो अशें हांव मागणी करता. आनी ताका ते खूब ते घर डॅमेज जाले कडेन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या उटंगराचो पावस पडपाक सुरू आसा. केरये खांडेपार रस्तो रुंदीकरणा वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान शेतकारां खातीर मातयेचो रस्तो तयार करून दिल्लो. मात उटंगराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हो रस्तो व्हांवून गेलो. तशेंच ह्या रस्त्याची सगळी माती शेतांत घुशिल्ल्यान सगळ्या पिकांचें व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाल्ल्याचें शेतकार सांगतात. भौशीक बांदकाम खात्यान शेतांत गेल्ली माती काडून दिवची तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी शेतकार तुकाराम गावडे हांणी केल्या. की आमी हाज्या पणज्याची शेतां आसा पळय न्हू ही हांगा रोयता अजून पर्यंत आमी एकदांय पडींग अशें सांडू ना की जसो आमकां हो आतां तिणें हांगा PWDन आमकां हांगा रस्तो केल्लो हे सगळें व्हांवून गेला. ती गळी माती घातलेली ती व्हांवून गेल्या आनी आमचे हांगा मशिनरी घेवची पडटा. तशेंच आमकां हांगा कितें वयर काडटलो सोडटलो तण वयर काडटलो भात वयर काडटलो जाल्यार आमकां हांगा सगळें विसर्जन काडचें पडटा. तसो म्हाका रस्तो केल्लो तसो आतां ते सगळो व्हांवून गेल्लो आसा. सगळे शेतांत सगळी घरी कडेन सगळी म्हाजे हे वाट आसा थंय सगळी बांदा कडेन सगळी माती पडलेली आसा. असो हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे PWD कडेन म्हाका हे सारकें बांदून दिवचें जाल्यार आमकां ही शेतां पळय न्हू आमकां ही परतून पडींग सांडची पडटली. आमी अजून पर्यंत ही पडींग शेतां सांडू ना. तुम्ही शेतां रोवपाची तयारी केल्ली आहा न्हू? हय आमी गिमान रोयतात की आमी अंदू उदक गिमान रोयले आनी अंदू उदक गिमान रोयतना म्हाका भात काडटना हांगा खूब त्रास जाले की अशे त्रास जाले की बायलां हाडून म्हाका भात वयर काडचे पडले. बायलां हाडून तेंचे कडेन तेजे व्हडले पिशव्यो दिवपाक आमचे कडेन जायना. त्या खातीर म्हाजी गाडी सकयल वयता तशी म्हाका रस्तो जाय आशिल्लो तो रस्तो हांगा तेणी केलो ना. सो आतां हे रस्तो केलो तो माती सगळे व्हांवून गेले. हो आतां तो रस्तो तिणी केल्लो पळय न्हू ते सगळे व्हांवून गेला आनी ते शेतां सकयल पडलेले आसा सायडीक. रोवपा मेळना ना आमी फक्त गिमानूच रोयता वांयगण रोयता. पूण आतां रोवपा मेळपाना माती ना गेले. आतां जो पर्यंत हांव हे काम करिना तो पर्यंत आमकां हेजे फुडें आमकां शेतां करूंक मेळचें ना. केरये खांडेपार हांगा शेतकऱ्यांक खातीर PWDन हांगा एक रस्तो करून दिल्लो. फक्त माती घालून हो रस्तो तयार केल्लो. तो रस्तो शेतकऱ्यांक बरो सोयिस्कर ठरतालो. पूण 2 दीस पडलेल्या पावसान हो रस्तोच व्हांवून गेल्लो आसा आनी ती सगळी माती शेतांत घुसलेली आसा. सध्या शेतकरी आसा ते नाराज जाल्ले आसा कारण ती सगळी माती शेतांत पडलेली आसा आनी ती काडची म्हणून तेंच्यांनी डिमांड PWD कडेन केल्लो आसा. गेली कितलीशीं वर्सां जालीं ह्या शेत रोयतात आनी माती काडली ना जाल्यार शेत पडीक दवरपाची वेळ येतली अशें तुकाराम गावडे ह्या शेतकऱ्यान सांगलेलें आसा. केरये खांडेपारच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून फोंडेच्या केरये खांडेपार वाठारांत हालींच केल्लो रस्तो खचलो जाल्यार सोरावले वाठारांत सिवरेजीच्या कामाक लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. केरये खांडेपार वाठारांतलो हालींच केल्लो सर्वीस रस्तो उटंगराच्या पावसा लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्या सुवातेर 5-6 लायटीचे खांबे आसा. हे खांबे केन्नाय आडवे जावं येता. 8-10 दीस पयलींचो रस्तो हॉट मिक्सिंग केल्ल्याचे थळावे सांगता. आतां आमी पळयताय 2 दीस जालो गोंयांत जोरदार पावस पडटा. अशें न्ही की तें बाबा जुनानूच पावस पडटा म्हूण. कितली फाटलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आहा सरकाराकूय खबर आहा मायाच्या म्हयन्यान एप्रिलाच्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जाता आनी आयज कितें 22 मे. आतां ही पळयता तुमी हायवे बांदलेल्यान सेकंड फेजीचें काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 75% काम जाल्लें आसा आनी हे सर्वीस रोड जे रस्ते गेल्या त्या रस्त्यार आमी सद्या उबी आहाय. हे रस्तो बांदतना हिंगा PWDची यंत्रणा आसली काय आमकां खबर ना कित्याक तें दिसत ना आसलेलें. सांगपाचें कारण कित्याक हो रस्तो जो बांदला डांबोर पासून घायला हो रस्तो सारकोच पोना गेलो
आज 2 दीस जाले हो रस्तो पोंदान गेला, रस्त्याची परिस्थिती तशीच आहा, तरी पूण ट्राफीक येवदान वयता. PWD याची कांयच दखल घेवना. प्रायोरिटी बेजीस PWD हो रस्तो बंद करपाक जाय आसलो, फॉर फर्दर डॅमेज ऑफ लोकांची कांय डॅमेज जायना जावपाक, वो गाडयांक कांय डॅमेज जावना, वो कंप्लीट ट्रेजेडी जायना जावपाक. पूण PWD आजून पासून ओगीच आसा, खंयच हो रस्तो बंद केल्लो ना. आतां तुमी पयले एक JCB गेले, ती रस्त्याच्या कामाचीच ती कॉन्ट्रॅक्टर MURची, ती हिंगा पोंदाक गेल्ली, 2 मिनटां हांगाच उरली ती शिरकोन. अशी आतां रस्त्याची परिस्थिती आहा. तें जावपाक कारण कितें? जावपाक कारण PWD आनी MUR हो कॉन्ट्रॅक्टर. MURक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट परतून दिला, गेल्लो फर्स्ट पेजी तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, ती कामां सगळीं बुरशीं गेल्लीं, इतलेच कडेन कशणान पडलेलें, कामाक वर्क नासलो, तरी पूण तुमी जाणा आसतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. अचकीत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसा लागून सुरावले वाठारात सिडोजीच्या कामां लागून कोणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. ताका लागून थळाव्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार वेंद्री वेगस हांणी ह्या घडणुकीचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें सायमन रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. देखून थळाव्या आमदारान हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. पळय, आख्खो रोड भितर गेला, आख्खो रोड भितर गेला, उदक बोला, आनी आतां सद्याक पावस चडटा. पयलीं धाकलो आशिल्लो काय म्हूण आतां मागीर पडून व्हडलो जाला. पयलीं तेमी चॅम्बर मारलो, सेवेरेजान चॅम्बर मारलो, तो सगळो कोसळून गेला. आतां ह्या पावसाचेर पावस म्हणटा काल आनी आयज चड जळला. आतां तरी तळो थांबला ह्या आदारान कुरपेन तसो. आनी आतां सगळे रोड ब्लॉक, कोणाक येवपाक मेळना. गाडयो फाटल्यान मातशें काड, गाडयो येताय आनी ब्लॉक रावताय, गाडयांक टर्न घेवपाक मेळना. हें कितें चलना? आमचो MLA, लोकल MLA, ताकाय हें पण गेलो ना म्हूण तो हे सायडीचेर येयलो ना आनी हें चोयलो ना. समर कॅम्प, समर फुटबॉल आनी कितें तें करपाक पडलां. हिंगा आतां रेनी सिजन जालें, तेजेर थोडें लक्ष घालपाक जाय, हें चोवपाक जाय, लोकांक कसले त्रास जाताय तें केलें म्हणून जायना. खेळपा आहाय ते खेळले, रडपा आहाय ते रडले, हो संसार. आज लोकांक असले त्रास, रोड ब्लॉक म्हणल्यार कितें? मेन रोड हो आतां, इंटरनल रोड, पूण मेन रोड लोकांक वचपाचो येवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीचे इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वणटीचो मोठो भाग कोसळ्ळो. बुधवारा राती ही घडणूक घडली. 2 वर्सां फाटीं आल्तमॉन सोसायटीच्या इमारती कुशीक ह्याच संरक्षण वणटीचो कांय भाग कोसळिल्लो. उपरांत हे विशीं आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाक कळीत केल्ले अशें थळावे सांगता. 2 वर्सां जालीं हाचो पाठपुरावो घेता, मात संबंदीत प्रशासनान आजून मेरेन हातूंत लक्ष घातिल्लें ना अशें थळाव्यांनी सांगलें. 2023 गिनी कोसळली. आम्ही कंप्लेंट केली कोणाक? डिझास्टर मॅनेजमेंट. ते येऊन पळयता मग सांगले की आपण टेंडर काढले आणि कितें केले म्हणून सांगले, पूण कांयच करूं ना. हांव वर्सात धाडिता PWD आनी आमगे MLA कांयच करूं ना. पुण्याच म्हणटाय कांय करूं ना. वयर लेगून आतां मागीर हें सगळें कोसळलें. काल जाले हें काल ग्रेस चर्ची फाटल्यान गेले आल्टामॉन्ट हाऊसिंग सोसायटी फाटल्यान तेंगे वॉल पडोन ते आल्टामॉन्ट. तुमगे बिल्डिंगेचें नांव दामोदर चेंबर. आमगे बिल्डिंग दामोदर चेंबर. आमच्या हांगा शॉप आसा, सो आतां हे सगळी माती जाता. चड पावस पडले की माती सगळी सकयल येता. सगळी बिल्डिंग आसा ती आमची बिल्डिंगेर पडपाक शकता ती. सो ह्या आमच्या बिल्डिंगार लोक बी रावपी आसात. जाल्यार बिल्डिंग जर पडली म्हणले तर आमचे लोक बी मरताले न्ही. सो जाता तितले बेगीन एक्शन करपाचें अशें मागता. गोंयच्या पारंपारीक मिठागरांक जैव विविधताय मंडळा खाला दिवपा खातीर सरकार मजत करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. प्रत्येक मालांतल्या खास उत्पादनाक एक वेगळी वळख दिवपाचो सरकाराचो हेतू आसून जैव विविधताये खाला गोंय स्वयंपूर्ण करपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो. तशेंच गोंयच्या पारंपारीक उत्पादनांक राज्य वा राष्ट्रीय बाजारपेठींत वाव मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांखळे हांगा जैव विविधताय दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलोवप केलें. आयच्या दिसा एक 2-3 गजालींचे हांव मुद्दामून डिक्लरेशनूय करता. गोंयांत आशिल्लो सॉल्ट पॅन म्हणजे एकेकाळी मीठ हे आमी सगळे जाण आमचेंच मीठ आमी खाताले, जे आमच्या समुद्र काठाच्या न्हंयचें जें मीठ जातालें तें मीठ आमकां कोणा जाणां आयोडायज्ड मिठाची खरें म्हणजे गरजूय नाशिल्ली.
तेच मीठ खूप बरें आशिल्लें, बट आमी आयोडायज्ड मीठ खावपाक लागलो. ही सगळी सॉल्ट पॅन ही बंद पडल्या. ती सॉल्ट पॅन रिवायव करपा खातीर आमी बायोडायवर्सिटीच्या वतीन मदत करतले हें आयज हांव डिक्लेअर करता. आनी CSMCII भावनगर हांच्या सहकार्यान ताका आमी परत एकदा पुनर्जिवीत करता. डॉक्टर सविता केरकर ताजेर वर्किंगूय करीत आसा. हेजेर बायोडायवर्सिटी हो लायव्हलीहूड आनी इट इज बायोसॉल्ट, लोकल बायोसॉल्ट हाजेर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करतले. आमच्यो सगळ्यो BMCCO स्ट्रेंथनिंग करता आसतना ग्रासरूट लेवलाचेर तेजें कन्जर्वेशन करचें, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर तयार करचें, हाच्या खातीर आमी काम सुरवात केलां. प्रोसेसिंग सेंटराचेर हांव ऑलरेडी उलयलो. उद्देजक चिराग नायकान बेरेस्तारा काँग्रेसींत प्रवेश केला. काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांणी चिराग नायकाक काँग्रेसींत येवकार दिलो. मडगांवकार दिगंबराक विटल्या. मडगांवकारांनी तोंडान जरी हें उलोवन दाखयलें ना तरी दिगंबरा प्रती तांच्यो भावना आपले परस वेगळ्यो नात. दिगंबराचेर टिका करतना मडगांव आनी मडगांवकारांक वयर काडपाची कुवत आमचे मदीं आसा अशेंय चिरागान उलोवन दाखयलें. उद्देजक चिराग नायकान बिरेस्तारा काँग्रेसींत प्रवेश केलो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन चिराग नायकाक काँग्रेसींत येवकार दिलो. काँग्रेसींत प्रवेश करतकीर चिरागान दिगंबर कामतीक उजरावन काडलो. मडगांवा हाचे कडेन कसल्योच साधन सुविधा ना. मडगांव म्हणून हो बोट दाखयता फातोर्डा, कुट्टरे आनी नावेले कडेन. ताका घडये हे वेगळे मतदारसंघ आसात म्हणून खबर नासताले अशें चिरागाचें म्हणणें. 1995 जाहीरनामो दिगंबर कामत अजूनय खपयता अशेंय चिराग सांगता. आयकात ताचें म्हणणें. 90% मनशांनी म्हाका डायरेक्टली सांगला चिराग तूं आतां ओपन आयला, आमी आतां कोणा भिना. फक्त 10% लोकांनी आज पर्यंत म्हाका कानान सांगला की चिराग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है. म्हणजे 90 आनी 10 100 जाले. वॉश आयलो आनी तो भिलाय बी, कित्याक तो राविल्लो चिराग ऑफिशियल फॉर्मल एंट्री घेता काय ना, काँग्रेस पक्ष ताका एंट्री दिता काय ना. म्हाका कळटा न्ही, आमचे 4 कडेन लोक आसतात, सगळे आमी थर्मोमिटर लायल्या, कशें कितें चलता तें आमकांय कळटा. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली तुमी. तुमकां एक सांगपाचें म्हणल्यार काँग्रेस पक्षा कडेन म्हजे कडेन मडगांव वयर काडपाक चड कॅपॅसिटी आहा. दिगंबर कामतीच्या टिमी परस चड क्वॉलिफिकेशन आणि कॅपॅसिटी आमकां आसा. फक्त एक ना, ताजे खातीर हांव माफी मागता, क्षमा करा. आमचे कडेन एकूच कॅपॅसिटी ना. आमचो देव मनान आसा, आमचें तें डायरेक्ट कनेक्शन. हेच एक तुमकां सांगता, कित्याक तें डायरेक्ट कनेक्शन ताणें कशें घेतलां हें म्हाका खबर ना आनी म्हाका तें कनेक्शन घेवपाची गरजूय ना. म्हाका ताका खबर आसा की म्हाका आतां फुडें जावपाक ताका पावला, म्हाका खबर ना पूण म्हाका पावतलो. सर तुमी समज ह्या दिशेन पळयलें, एक चकचकीत शहर दिसता. कोणाकूय दिसतलें तें मडगांव म्हणून. तें मडगांव न्ही, तें फातोर्डा. हो तें मडगांव म्हणून प्रोजेक्ट करता. हाका मडगांव आपले दाखोवपाक लज दिसता. हेवटेन जर तुमी गेले, एक बरो वाठार, तो कुर्दरे, हे मडगांव न्ही. हेवटेन समज जर तुमी गेले ते नावेली. जो मनीस देवाक फटोवंक शकता तो कोणाकूय फटोवंक शकता अशें काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार सांगता. दिगंबर कामतीक मुख्यमंत्री करून आमी व्हडली चूक केली अशेंय ताचें म्हणणें. विधानसभा वेंचणुकीत हार खावची पडल्या उपरांत दिगंबर कामत आमचे कडेन विरोधी पक्ष फुडारी करात म्हणून मागणी करतलो. आपल्याक LOP केलो ना जाल्यार आपले कडेन पर्याय उपलब्ध आसात अशी धमकी तो आमकां दितलो अशेंय गिरीशाचें म्हणणें. आमी जेन्ना हें जालें, हांवें म्हागेलें रेजिग्नेशन सेम डे अनाउन्स केलें दॅट आय वील रिजायन, टेकिंग अ फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देन द पार्टी ऑल्सो लीडरशिप वॉन्टेड मेक सम चेंजेस. He started blackmailing the Congress leadership that if I am not made a leader of opposition, that I have better options. The person who was made the chief minister within 2 years of his joining, he started blackmailing or threatening leadership that he has better options. And my granddaughter is saying that why you are not working with Modi. So indirectly was saying that if you don't make me leader of opposition, I have better option to leave. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
11 मे केरी खांडेपार राष्ट्रीय महामार्गाचेर दुचाकीन प्रवास करतना डिवायडराक धपको दिवन गंभीर जखमी जाल्ल्या सुनील वदर पिराय 23 वर्सांचो रावपी दारबांदोड्या हाका दुर्दैवान बिरेस्तारा गोमेकून उपचार घेतना मरण आयले. मजगती अपघाता उपरांत ताका रोखडेच हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, पूण गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताचो जीव वाटावंक मेळना अशें दोतोरांनी सांगलें. केरिया खांडेपार हांगा ह्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम चालू आसा आनी गेले कांय दिसां पासून हांगा एक्सिडेंट जायत आसा. 11 मे रातचो एक बुलेटवालो ह्या रस्त्यान वयता आसतना तो डिवायडराक आपटून इंजर्ड जाल्लो आनी ताका GMCन ट्रिटमेंट चालू आशिल्लो. गेले कांय दीस पासून तो GMCन ट्रिटमेंट घेतालो, पूण ताका काल मरण येयल्लें आसा. तेजें नांव जावन आसा सुनील वडार, 23 वर्साचो हो धारबांदोडेचो भुरगो. आनी हे अपघात वाडत आशिल्ले कारणान आनी आज जे रस्तो खचलेल्या कारणान हांगा आनीकूय एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. सो हांगा जाता तितले बेगीन PWDन फलक लावचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सांवार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सकरे शिरोडा एका घराचेर व्हडलें आंब्याचें झाड पडपाची घडणूक घडल्या. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावंक ना. मात आंब्याचें झाड पडून घराचें बरेंच लुकसाण जालां अशें सियाना फर्नांडीस हाणें सांगलें. म्हजें नांव सियाना फर्नांडीस. आयज जायतें म्हाका आयज लुकसाण जालां, कित्याक जायतो पावस पडलो आनी बरेंच वारें येयलें. बरेंच म्हळ्यार बरेंच आनी हांव भायर आहलोलें तेन्ना एक आवाज येयल म्हाका आनी हांव तेन्ना मुगे किचनाक गेलोलें रांदपाक आनी म्हजी धूव ते पडले ते हेज्या पोंदाक आहलोली त्या रुमाक आनी सडनली न्ही आवाज जालो मामा म्हूण तेणें बोब मान ताका दिसलें हांव पडलें ना. बाये दोगांय भायर यो जाल्यार बाये म्हणे कोकोनट ट्री पडली, झाड घर आमचें गेलें. चोय जाल्यार भायर यो मामा कोकोनट ट्रीनी आख्खो आंबो पडोन कोकोनट ट्री पडली म्हणून लागोलें. आनी बरें भायर यो जाल्यार आख्ख्या घरार म्हज्या तो आंबो पडोन आहा. आनी आतां फायर ब्रिगेडीक हांवें आपयलो पूण ते आजून पावलो नाय, कित्याक हिंगा ढवळी म्हणटाय ते मातशें एक झाड मोडोन पडलां म्हणून लेट जालो. सो आतां ऑन द वे आहाय खंय. आनी आमचे तलाटी बीन येवन तेणी सरपंच बीन येवन पंची तेणी आमकां सपोर्ट केला. पूण आतां फुडें कळटलें कितें वयर जालां आनी कितें तें. केप्यां बाजारांत बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या 4 रेस्टॉरंट आनी हॉटेलांचेर केप्यां मामलेदार आनी प्रदूशण नियंत्रण मंडळान कारवाय केली. जाल्यार एका फास्ट फूड आस्थापनाक लागून बरोच बोवाळ जालो. ऑनलायन पद्दतीन 20,000 भरून प्रदूशण प्रमाणपत्र घेतला असो दावो फास्ट फूड धन्यान केलो. मात हे प्रमाणपत्र प्रदूशण नियंत्रण मंडळान दिवंक ना अशें अधिकाऱ्यांचें म्हणणें. सर्टिफिकेट ना म्हणून काय आनी कित्याक वॉटर पोल्युशन आज कितले जाणां सध्या सील केल्ले आसा? 3 जाणां केले. 3 जाण. कसली ती हॉटेल्स काय कितें? चिकन शॉप, हॉटेल्स, आता कितें सांगले तांकां तुमी? सध्या त्यांनी आता सर्टिफिकेट घेऊन आणि सिंगलचे कांयच ना. वॉटर सप्लाय वेस्ट वॉटर काय ना करून घेवचें. ते वॉटर सप्लाय म्हणटा वेस्ट उदक वयता त्याक कितें सर्टिफिकेट काडचें पडटा? ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिली तशी मागीर आमी रिसीव करता. आतां तुमी तांकां टायम दिला? टायम दिला. कितले दिसां? विथीन 1 मंथ आसा टायम. तेज्या पयलीं बी 1-2 मिनीट टायम दिल्लो, तेणें कांयच केलें ना. आतां एक दुर्गादेवी म्हणटा तें उरलां, ताका सर्टिफिकेट कोण दिल्या पूण ती सर्टिफिकेट कन्फर्म जालें ना तिणी दिलें. हॉटेल्स आसा, बार एंड रेस्टॉरंट आसा, तशेंच फास्ट फुडाचे आसा. फाटल्या 2-3 म्हयन्यान हेंची कारवाई चालू आशिल्ली. आयज खंय तरी परत एक फावटी तेणी कारवाई केल्ली आसा. तेतूंत 4 जी फास्ट फूड तशें बार एंड रेस्टॉरंट हॉटेल्स आसा तेतूंत 3 ऑलरेडी सॉल्व जाल्या, 3 ऑलरेडी सील केल्ले आसा. पूण एक खंयची तरी जे हॉटेल आसा नवदुर्गा म्हणटात तेका कोणे तरी फाटल्या तेंपाक फेक सर्टिफिकेट
ऑनलायन दिल्ल्यान खंय तरी पोल्युशन बोर्डान तेजेर क्वेश्चन केल्लो आसा. ते म्हणटा कितें आमी ही सर्टिफिकेट इश्यू करूना. तेजेर खंय तरी आयज हो खंय तरी केपें वाठारांक हेजेर मातसो बोवाळ जालो की अशी कोण ऑनलायन ज्यो आसा सर्टिफिकेट कशी इश्यू करूं शकतात पोल्युशन बोर्डाचेर. आनी जेणे कोणें ते ताका सर्टिफिकेट दिली तेजे कडल्यान जे हॉटेल आसा हॉटेल मालक आसा तेजे कडल्यान 20,000 उखल्लेले आसा. आनी हेका लागून खंय तरी तो जो मालक आसा खंय तरी टेन्शना आसा केपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. मॉन्सुनाच्या पावसाक अजूनय सुरवातूय जावंक ना आनी कला अकादमीक अवकाळी पावसांतूच गळटी लागल्या. ओपन एअर एम्पी थिएटराच्या कॉन्सोल बुथांत गळटी लागल्या. उदकाचे हे गळटीक लागून शॉर्ट सर्किट जावपाची शक्यताय आसा. दुसरे वटेन कला राखण मांडाचे वांगडी मंत्री गोविंद गावडे कला राखणेची सुपारी दिवपाक आयिल्ले, मात मंत्री गोविंद गावडेन ती न्हयकारली. पावसाक अजून सुरवात जावपाची आसा, पूण अवकाळी पावसानूच कला अकादमीच्या ओपन एअर एम्पी थिएटराच्या कावन्सील बुथांत गळटी लागल्या. हे गळटेक लागून शॉर्ट सर्किट बीन जाले जाल्यार व्हडलो अनर्थ घडूं येता असो भंय कला राखण मांडाचो वांगडी फ्रांसीस कुयोनीन उक्तायला. हिंगा पळयल्यार आख्खे हितून मिक्स आहा. देर आर लायव्ह वायर 15 MB वायर आहा तितून, XLR केबली आहा, Cat 5 केबल्स आहा. देर इज लायव्ह इलेक्ट्रिसिटी इन दीस एंड दीस इज अ डिजास्टर वेटिंग टू हॅपन. हें हिंगा शॉर्ट सर्किट जालें जाल्यार सर करून आख्खे वायरी हें जातले, बंद जातले आनी उजो पेट्टलो. एक उजो पेटल्यार ते आख्खें नासोन राख जातलें. दीस इज द रेनोवेशन. हें तेंचें रेनोवेशन. आनी हेजे सोकला आनीक उदक पडटा. हेजे सोकला हें आहा. दीस इज द कंसोल. हिंगासान रावन तुका हें दिसता, स्टेज दिसताली. ओके. आनी हिंगासान टेबल आनी हें रॅम्प घालून सगळ्यांक पळय शोज जाता ते शोजाचो कंट्रोल जाता हिंगासान. सो हियर देर इज व्हेरी हाय टेन्शन वायर्स दॅट कम आउट हियर which are still there or they have put new wires, but it is completely in a mess and it is very, very dangerous. आमी कला अकादमी बदनाम करपाची न्ही जाल्यार कला राखणेची सुपारी घेतल्या. हीच सुपारी आमी मंत्री गोविंद गावडेक दिवपाचो यत्न केलो, मात ताणें ती सुपारी घेतली ना अशें कला राखण मांडाचे वांगडी सांगतात. आयकात तांचे म्हणणे. पूण हाका रिस्पॉन्सिबल आसा कोण, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतली? रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा अल्टिमेटली मुख्यमंत्र्याची आसा. तो गोंयचो मुखेल. त्याच्या सकयल जे कोण आसा PWD म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा, परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता. आनी जर कला आनी सांस्कृतीक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्लें आसा, पूण जेणें दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी PWD जावं GSIDCन जर केल्लें आसत जाल्यार GSIDC आनी गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा. तेण्याच ह्यो सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपाक जाय. आयज जेन्ना म्हाका न्यूज येयलो हांवें इमिजिएटली वॉट्सॅपाचेर तांकां पोस्ट केल्लो आसा हें कितें काय म्हणून. हांवें क्वेश्चन मार्क केला की काणकोणा जें कितें जालां तें कितें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी उत्तर दिवचें ह्या गोश्टीचें. खरें म्हणजे ते उत्तरदायी आसा, तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. काणकोणा गळे कशें 6 म्हयने जावचे पयलीं थंय गळे कित्याक. पूण हे सगळें अंडर आर्ट एंड कल्चरल मिनिस्ट्री येना, कित्याक तो पयला आर्ट एंड कल्चराचें आसा. आर्ट एंड कल्चरान तांकां विचारूंक जाय. आर्ट एंड कल्चरान समजा धरून जो PWD कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा जाल्यार PWDन जर ते सारकें करूंक ना जाल्यार आर्ट एंड कल्चर मंत्री जो आसा पळय ताणें तांकां विचारूंक जाय न्ही. अरे बाबा आपलें घर बांदपाक तुमकां आपणे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो, तुमी तें कितें केलें? कोणाचें घर अशें बांदतात काय कितें? तेंचे बंगले जे बांदलेले आसा पळय न्ही त्या बंगल्यांनी अशें उदक येतलें काय कितें 6 म्हयन्यांनी? आनी तेन्ना ते उदी रावतले काय कितें? हे प्रश्न आसा. अशें म्हटलें वयता की कला अकादमीच्याच कॉन्ट्रॅक्टरांनी कांय जाणांचे बंगले बांदले म्हणून. हे गोष्टीचेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी आमी सोदून काडटले तर तशें आसा जाल्यार. आयची सुपारी आंदोलन हे आयचेच पुरतें आसतलें काय कंटिन्यू तुमचे? कंटिन्यू वी विल नॉट. आता ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 10 AM बुलेटीन हांगा सोंपता. संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही।